कुट्टाळे जुवारी पुलाचें जे काम चलना त्या खातीर थळाव्या पंचायतीक कसल्याच विश्वासान घेनासतना हें काम चल्लां म्हण म्हायती कुट्टाळे पंचायतीन दिल्या। आरडीएक्स खातीर कुट्टाळेच्यान प्रसाद नायक। मेंबर ऑफ द लोकल बॉडी दॅट इज पंचायत आमकां कसलेंच इन्फॉर्मेशन दिवना तांणी, ना ऑफिशियली ना जाल्यार वर्बली। आमी फक्त जें कितें आयकतात तें न्यूजपेपरा वयल्यान जावं टीव्ही चॅनला वयल्यान। हांव आज कित्याक उलयतां, कित्याक लोक आमचे म्हऱ्या येता, लोक मिनिस्टरा म्हऱ्या वचना, आमचे गरीब लोक पयलीं म्हळ्यार शेतकार इतले दुखिल्ले आहा, ते गरीब लोक तांची शेतां सामकी वाट लागल्यात। हांव तांकां मुगेले एग्रीकल्चर मिनिस्टरा म्हऱ्या तांकां लोकां आमचे जांबडी लोकां घेवन गेले, तांची शेतांचेर चड इफेक्ट आयला। तांची सिमीट स्लरी वचून नाका जाल्ली त्या कंट्रॅक्टरा लेबरांनी हळशीक करून तांची शेतां सामकी वाट लागल्या। जी पीक पयलीं मेळटाली ती 1/4 पीक आतां मेळटा। इतलेंच रिक्वेस्ट केलां की तांकां कितें पूण तूं एफर्ट घेवन तांकां कंपन्सेशन दिवपाक, ते फुडली मागीर पळोवया, ती सबसिडी मेळटली हें करतली। तांणी जाता ते भाशेन आपूण एफर्ट घालून हेल्प करता म्हणा, पॉली फार्मींग करपाक तागे डिपार्टमेंटा थ्रू ज्यो स्किमी आसा त्यो दिवन लोकांक आपूण ते म्हण ताका सगळी मागीर पळोवया। पयलीं तांकां जे तांच्या कितें वाट लागला शेतां, 2 वर्सां कंट्रॅक्टरा काम चलता जाल्यार तांकां तांचेर कोण लक्ष दिना, तांचे शेतां एक्वायर करत आसात। हांव इतलें म्हणटा, गरिबांतलो गरीब लोक जावं बारीक सुद्दां लोक, आपूण एक घर बांदता, एक प्रोविजन करता, येद व्हडलो ब्रिज जे जाग्यार हांव आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचीच उतरां सांगता, लाखांनी जे रहदारी चलतात अप एंड डावन, दिसा लाखांनी, तांचेर तुमी इतली निग्लेक्ट करतात। आनी आमकां कांय कळनासतना आमचे भितरल्यान सगळ्यांचे म्हणजे माडांतल्यान, थाणा वयल्यान, चवथ, जांबोळ, मुगे वाड्या वयल्यान तुमी ट्रॅफिक धाडटा। जे रोड अजून नॅरो आसा, तुमी वचून पळया, इतलो नॅरो आसा, सगळे वन वे ट्रॅफिक। आमचे कुट्टाळे बाव, केळशी बाव डेली नुस्तें हांगा येता थाण्यार, तांचेर कितली इफेक्ट जातलो तो पळय। आमकां वी आर नॉट अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर कोर्तालीम पीपल। आमची हेल्थ पयलें, आमचो लोक पयलो आमकां। हांव इतलें रिक्वेस्ट करता, जे टॉप लेवल कोण आहा ते आमचे ZP मिनिस्टर, युनियन मिनिस्टर, CM कोण, इतलें रिक्वेस्ट करता, आमकां कॉन्फिडन्साक घेनाका, पूण आमची लोकां कडेन कोर्तालीमांचो हांव हें सांगपाक सोदतां, एकट्याची बरी करपा जाय म्हणून दुसऱ्याची पाड करपा जायना। कित्याक न्हू, आतां गोव्हर्मेंट एकट्याची बरी करपाक, कोणाचे DBRाचेर कोण कन्स्ट्रक्शन करता त्याची करपाक बरी करपा लागून आमची सगळी सबंद गांवच्या लोकांची तो पाड करता अशें म्हाका दिसता। कित्याक हेजे वयल्यान कोण येता, कित्याक म्हणटा हांव हें, आमची लोकल बॉडी तो कॉन्फिडन्सान घेयना। आम कसलेय डेव्हलपमेंट करता, म्हणजे रस्ते व्हरता, कितें करता आम कांय, सरपंच आमचे डेप्युटी आसा, मेंबर आसा, कोणाक कांय सांगना, एक कांय सांगनासतना करता तेन्ना आमचा निग्लेक्ट करप आनी पेपराचेर दिवप। सगळी स्टेक होल्डर आसा, लोकल बॉडी कॉन्फिडन्सान घेता, इन रियलिटी कांय ना, कोणाक सांगप ना सारकें, इतली निग्लेक्ट करता कोण, हांव न्हू कित्याक लागून करता। दुसरें हांव सांगपाक सोदतां, पळय हो आमची गांवची लोकांक त्रास पळय जातलो, ते गांवचे लोक तर उठत जाल्यार रस्तो बंद जातलो, कंप्लीट नॉर्थ एंड साउथ गोवा बंद जातले आनी थिंगा पॅरलायज जातले सगळे। कित्याक न्हू, लोकांची पासेस पेटेर जावचे पयलीं न्हू बरे भाशेन सोल्युशन काडून काम करपाचें आसता। लोकांची आतां पासेस पेटेर जायत गेला, कित्याक लागून सांग तें जाण न्हू, फाटल्या दिसांनी डिसेंबर म्हयन्यांत ट्रॅफिक जॅम जातालें, मेन रोडाचेर हायवेचेर, नॅशनल हायवेचेर ट्रॅफिक जॅम जातालें। कोण तूं रेसायड ताणे वयले मार्केटांतल्यान भितर येवप आनी तेजे फाटल्यान मागीर सगळीं येवप आनी आख्खें ब्लॉक। आमची ताण्या वयल्यान घरा कडेन पावपाक 3 मिनटांची वाट, 3 मिनटांची वाट आमी 40 मिनटां काडटा घरा कडेन वचपाक, कित्याक वचपाक मेळना, इतली ब्लॉक जाल्ली आसता। आनी आतां तर ब्लॉक केले जायत, हे भाशेन ट्रॅफिक सोडली जायत, हांव नोको फुडें आनी जातली कितें, आनी इस्कॉलाक भुरगीं पावतली कशी ती, आनी मागीर 2 सोडून घार कशें पावतली ती। आमकां लोकल बॉडीसांक कांय कॉन्फिडन्सान घेयनाय ना, म्हूण लोकल फार्मर्सांकूय ते कॉन्फिडन्सान घेयनाय। आनी ब्रिजा काम करता तेदोना आमकां कांय सांगलो ना म्हूण आमकां तेंच्यान ड्रॉईंग पासून दिलो ना। आनी जेन्ना ब्रिजा प्लॅनिंग कोताय तेदोना ट्रॅफिक डायवर्जन बी कन्सिडर करपा जाय आसलोलें, पूण तें कांय केलो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सांगचें म्हणल्यार आमकां लोकल बॉडी म्हणून कितेंच कॉन्फिडन्सान घेयलो ना। आयज पासून आमगे पंचायतीक कांयच एक इन्फॉर्मेशन दिलो ना, ना जाल्यार आमकां केन्ना इतली इन्स्पेक्शन जालें म्हळ्यार आमकां एक पूण इन्स्पेक्शनाय येलो ना।
जेन्ना प्लॅनिंग कोत्ताय ब्रिजाचें वो कसलें प्लॅनिंग जावं प्लॅनिंग कोत्ताय तेन्ना प्लॅनिंगा तेंगेलें प्रोविजन आसपा जाय बाबा खंयच्यान ट्रॅफिक डायवर्ट करतले बाबा तेंगे आख्खो रोड क्लोज करतले जाल्यार वचपाचें येवपाचें ट्रॅफिकाचें खंयच्यान तें टेंडर आसपा जाय आसलें आनी तें आहाय जाल्यार टेंडर आमकां खबर ना कित्याक आमी RTI मागलो आहा आमकां आजून मेळ्ळो ना आनी अशें करून प्लॅनिंग नासतना केन्ना कांय करपा जायना तिसरी म्हणल्यार जें ट्रॅफिक डायवर्शन ते करपा सोदताय आमगे MDR रोड कोर्ताली विलेज भितरल्यान आमची पयलीं सद्या लायटी वायर जे आहाय ते सकयल आहाय आनी हें ट्रॅफिक तर डायवर्शन केलें सगलें जाल्यार ते लायटी वायर लागूंक शकता एज इट इज वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स विथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड वॉटर डिपार्टमेंट काम केलोलें रस्ते बंद करूं नये जे भशेन मांदोवी ब्रिजाचें काम केलो ते भशेन ह्या ब्रिजाक काम करपा जाता आयज गव्हर्मेंट मेशिनरीचेर इतलो प्रेशर घालता ओन्ली टू हेल्प द कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी कांय ना तांकां हालीं स्कॅफोल्डिंग सकयल स्कॅफोल्डिंग घालून सपोर्ट दिन ब्रिज बेगीन कंप्लीट करूं जाय आनी कॉन्ट्रॅक्टराक हेल्प करपा जाय आनी ते कॉन्ट्रॅक्टराक हेल्प करपा जाय देखून गव्हर्मेंट मेशिनरी यूज करता गव्हर्मेंट आयज तेंचेर प्रेशर घालता प्रेशर घालनासतना हें काम बरे भशेन करपा जाता सगळे लोकां आनी लोकल बॉडी कॉन्फिडन्सान तर घेयत न्हू हें प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता हिंग कोण कॉन्फिडन्सान घेयना आमचे लोकलां जावं फार्मर्सां कोणा कॉन्फिडन्सान घेयलो नाय फार्मर्स आपूण आपणागे मुवमेंट कोत्ताय आतां तेंगे शेत पिड्यार जाताय देखून कोण आमगे VDC कमिटी कोण आहाय ते खूंय मिटींग आहा म्हूण कळ्ळें जाल्यार ते वयता कोण कोणा आपयनाय कोण कोणा इन्फॉर्मेशन पासून दिनाय काल मिनिस्टर येवन गेला आनी MLA येवन गेला इन्स्पेक्शन करपाक लोकल बॉडी सांगलो ना म्हूण कोणाकूच सांगलो ना फार्मर्सां पासून सांगलो ना सो आमी कितें म्हणटाय गव्हर्मेंटाक सारकें कितलें डिसिजन घे सगल्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घे जावं शेतकार जावं विलेजर्स वो जावं लोकल बॉडी वो थ्रू लोकल बॉडी विलेजेसां आमच्यान आपोवपा जाता आनी कितें जालें एक सारकें सोल्युशन घेवपा जाय हें सगलें ट्रॅफिक आमगे भितरल्या रस्त्यांचेर गेलें जावपा ना आनी आमची भुरगीं आहाय कितें जालें जाल्यार कितें शेवट मागीर तें हेजो सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान सगलें कॉन्फिडन्सान घेवन कितें जाल्यार सारकें सोल्युशन काडपा जाय आनी सॉल्व करपा जाय हो इश्यू